दीस आयतार, जानेराची 11 तारीख 2026. सोम्या जेजूचें पवित्र स्नान. पयलें वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 42 वोळ 1-4 आनी 6-7 पर्यंत. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चिंचलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वात तो पालवचो ना. कारण तो नीत हाडटलो. पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो थकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. हांवें सर्वस्परान तुका नितीपासत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारलां. हांवें तुका परजेचो कारार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांचे बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंधकारान बसलेल्यांक काळके खणयेंतली भायर काडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 104 1-2, 3-4, 26-25, 27-28, 29-30. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, ताचो एकल्याचो मात्र व्हड वैभव. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, महिमेन आनी वैभवान भरलेलो. प्रकाश भरीत मांतान नेसलेलो. माटवा भाशेन आकाश तो उखलून धरताय. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, ताचो एकल्याचो मात्र व्हड वैभव. कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुवां सर्वेस्परा. सगळीं तीं जाणवायेन तुवें केलाय. तुज्या रचनांनी पेतूम सगळी भरपूर भरल्या. आबळे, कितलो विशाल तो दर्यो. तातूंत वसतात लेख मीत ना तितल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, ताचो एकल्याचो मात्र व्हड वैभव. वेळा वेळाक तूं पोशण दितलोय म्हणून ती तुजेर दोळे लावन आसात. तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसात. तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खावन दोशी जातात. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, ताचो एकल्याचो मात्र व्हड वैभव. तूं तुजें तोंड लिपयतना ती घाबरतात. तूं प्राण मात्र काड, ती मरण पडोन धुळीक वेतात. पूण तूं तुजो श्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येतात आनी पृथ्वीचें रूप तूं नवें करताय. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, ताचो एकल्याचो मात्र व्हड वैभव. उदकाच्या राशी वयर तुजो निवास तुवें बांदलाय. कुपांचेर तूं भोंयण करताय. वाऱ्याच्या पाकाट्यांचेर तूं सवारी करताय. वय, वारें म्हळ्यार तुजो दूत, उज्याचें आकटें तुजो सेवक करून घेतलाय. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, ताचो एकल्याचो मात्र व्हड वैभव. दुसरें वाचप. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 10 वोळ 34-38 पर्यंत. तवळ पेदरून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्ही म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें.
जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशाकुळाचो स्वामी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मार्फत शांती लाभता व्हडली सुवार्ता देवान अशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली ते आमी जाणात. जुआंव स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां सकळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान ती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेखाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो गाजलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. समादेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळ 13 ते 17 पर्यंत. तवळ जेजू जुआंवलाकचें स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुआंवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागीं स्नान घेवचें आसता, तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी करता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवंक उदकांतलो भायर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र स्नान पातकातावन पाटी परतल्ल्याचो गुर्त. जेजू पातकी न्हय जाल्यारय ताणें जुआंवलाकचें स्नान घेतलें. तो सैंबान देव तरी खालतो जाता आनी देवाचें निर्मणें जारी जावंक अवकाश दिता. जुआंव ताका आडावंक पळयतना जेजू बापाची खुशी ताका कळयता. तो स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाशांतावन आयकूंक मेळिल्ल्या ताळ्या वरवीं देव बापान आनी पवित्र आत्म्यांनी जेजू खरोच देवाचो पूत म्हणलें सत खात्री केलें. जेजू स्नान घेता आनी पातकी लोकांक एक बरवोसो जाता. जेजूचें पवित्र स्नान नियाळतना आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो नियाळ करूंक एक अवकाश. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमचें मुळावें सैंब नितळ जालां आनी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या. आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमकां जळची वात क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण दितात. उजवाड आमकां बरवसो आनी धैर्य दिता. क्रिस्ताक उजवाड जावन घेतलेली आमी भावार्थान चलया आनी पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो आमच्या जिवितांत आमच्या करण्यांनी दिसून येवं.